नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. ऑक्टोबर सावन सरकारी नोकर भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वरवीं कॉन्ट्रादी स्टाफाक अणभवाचो लाव जातलो. कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक सरकार शक्य त्यो सुविधा सवलती दिता, मात तांकां नियमीत करूंक शकना. सुप्रीम कोर्टाच्या उमादेवी निवाड्याक लागून आडखळ मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. आमदार कालुसाच्या कायदेशीर सल्ल्याचोय विचार करता. मुख्यमंत्र्याचें उतर. PWD, पंचायत, एड्युकेशन, GMC, हेल्थ सर्विसेस, वुमन्स एंड चाइल्ड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, WRD, म्युनिसिपालिटी आनी खुबशे डिपार्टमेंट्स जे आसा तितून कितलेशे भुरगे अजून पर्यंत रेग्युलायज जाल्ले ना जावं ते अजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेरूच आसा. सगळे जे आसा पळय न्ही, म्हणजे एकूच म्हणणें आहा तांकां जितको बेनिफिट्स दिवपाक मेळटा कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाक तो सगळो बेनिफिट्स आमी तांकां दिता. फाटले फावटी आमी पास केला. ऑक्टोबराच्या ऑनवर्ड्स स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान त्याची भरती जातली. आनी एक ॲड केला, ह्यान फुडें जे पोस्ट भरले वयतले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही, म्हणजे खंयसरूय आसूं न्ही, प्रायवेट सेक्टरांत आसूं न्ही एक्सपिरियन्स किंवा गव्हर्मेंटांतलो आसूं न्ही, एक्सपिरियन्स कावंट जातलो. म्हणून युनिफॉर्म रित्या स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन भरती जातली. हेंकां एक्सपिरियन्स असल्या कारणान तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. He speaks because we can't shake Umadevi judgment. That is a constitution bench judgment. Yes. And Umadevi 3 has clarified all this position. But I think that if we can employ this what is here, which government of India has given directives and followed. तुम्ही सेकंड पॅरा कितें म्हणटा ताजो? The appointment should not be illegal even if irregular. Illegal means you should not be unqualified and all that, temporal and thing. Continued against sanctioned posts where persons appointed do not possess, that they are totally out. Those will be considered illegal. स्पीकर सर, हांगासर खुबशा डिपार्टमेंटांनी सँक्शन पोस्टूच ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो तेणी इश्यू काडलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सँक्शन पोस्ट नासतानाच कितलेशेच पोस्ट. No, you can't put somebody on a permanent vacancy when there is no sanction post. That is not possible. But where there is, you have taken them and for so many years. Speaker sir, considering बाप ॲडव्होकेट कालूस हांच्यानी व्यवस्थित विषय माझ्या समोर मांडला, लिगल ओपिनियन हाजेय घेता आणि अकॉर्डिंग टू दॅट इफ पॉसिबल आसत तर आम्ही त्याचा विचार करता. पेडण्या मिनी इंडिया प्रकल्प रोखडोच येता. प्रकल्प पर्यटनाच्या नजरेन म्हत्वाचो. हो कसिनो न्ही, मंत्री माविन गुदीन विधानसभेत उलयलो. कसिनोच्या नांवान विरोधकांनी लोकांची दिशाभूल करची न्ही म्हूण उलो. मिनी इंडिया प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान खंय भारतांतल्या दर्शनीय थळांचें दर्शन घडटलें. Speaker sir, there is one more question which I have been Ilya Mujbarek from Perne. I want the minister to table the project of one project which is coming up in survey number 310/0 and 311/0 in Penne village, which is called Mini India Team project. It is not defined at what project it is. The people of that area have a fear that it might be a casino. So I just want a clarification from the minister. आता तू एक बरो प्रश्न विचारलो. मिनी इंडिया पेरणे येता, सावता येयना, तुका मुद्दम सांगता तो प्रोजेक्ट कितें, तिन कसिनो काय ना. दोज आर मॉडल्स एंड रेप्लिकर्स ऑफ एवरी स्टेट. गोंय दाखयतले कितें आहा थिंगा. आमगे पेंजीम चर्च आसा, आमगे टेम्पल्स आहा, सगळे बरे बरे टेम्पल्स आहा म्हणजे गोंय दाखोवपा. दिल्ली दाखयता जाल्यार कुतुब मिनार आसा, इंडिया गेट आसा. ओके, हे भाशेन प्रत्येक स्टेटीचे थिंग गेल्यार तुका दिसतलें यू आर इन ऑल द स्टेट्स. This is the concept. There is no question of casino whatsoever. I am telling you with all the emphasis. I can stake anything for that. So, ये अफवा घालना का. आयपीबीचे ऐशातले फक्त 13च प्रकल्प पुराय. आयपीबीन 5 लाख स्क्वेअर मीटर रानां आणि शेतकी जमीन रूपांतरीत केल्या. आमदार विजयाचो आरोप. मंत्री म्हणटा शेतकी जमीन कन्वर्ट जावंकूच ना. सरकारान 2014 ते 2023 मजगती गोंयकारांक 10,000 मायज नोकऱ्यो दिल्यात. माविन उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकल्प तडीक लागले काय 100% जॉब गोंयकारांक. की एक इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन ऍक्ट म्हणून 2014 केलो बेस्ड ऑन एन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी. मागीर तुम्ही 2021 गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एंड फॅसिलिटेशन ऑफ सिंगल विंडो क्लिअरन्स ऍक्ट म्हणून पास केलो. आणि ताजे मागीर तुम्ही 5,20,000 स्क्वेअर मीटर्स प्रायव्हेट लँड कन्वर्ट केले. आयडीसीचे लँड तुम्ही आयपीबीन
5,74,000 स्क्वेअर मिटर्स दिले. 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट झाली. कितले जॉब तुम्ही क्रिएट केले आणि तुका दिसता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स हॅज द ऑब्जेक्टिव्ह बीन अचीव्ड. तेणे सांगला 5,24,000 कन्वर्ट केले. इट इज पॉलिसी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड and to facilitate the industry to come up, to generate employment. As I told you, more than 45% speaker sir, गोंयकार आसा, आमी डेटा घेयला ते हांव आनीकूय डिटेल हाडटा. हे पळय म्हणटा सगळे भायले येता, दाखयता हांव कशे गोंयकार आहा ते. स्पिकर सर, हांव एक सांगपाक सोदता, म्हाजे कडेन हिंगा आंकडो आसा. म्हजे कडेन आहा रे. होय, हांगा एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन्स फ्रॉम 2014 to 2023 is 10,832. तू मानता की 5,25,000 स्क्वेअर मिटर प्रायव्हेट जमीन कन्वर्ट झाली. ती रिजनल प्लॅनान कितें आशिल्ली, एग्रीकल्चर आनी नॅचरल कवर कन्वर्ट केली तुवें. सो आर यू अ पॅरलल टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट? तो पळय सांगता प्लेइंग टू द गॅलरी 524 जमीन कन्वर्ट करपाकूच पडटली. ताका दुसरें हांव सांगपाक सोदता, नो एग्रीकल्चरल लँड हॅज बीन कन्वर्टेड इन दॅट. तेंय हांव ताका इट हॅज बीन म्हणटा 13च प्रोजेक्ट कंप्लीट झाल्या. स्पीकर सर तो आन्सर 80 प्रोजेक्ट 13च कंप्लीट झाल्या. जीटीडीसीच्यो प्रॉपर्टी खासगी ऑपरेटराक अलॉट करतना सेंट्रल विजिलन्साची मार्गदर्शक तत्वां गुड्ड्याक मारल्यात. विजयाचो आरोप. अलॉटमेंट करतना प्रॉपर्टी अंडरव्हॅल्यूड म्हणून विजयाक दुबाव. मंत्री रोहन खंवटेन जीटीडीसीन कोलवा आनी पणजे अलॉट केल्ल्या प्रॉपर्टीची म्हायती दिली. सीबीसी मार्गदर्शक तत्वावयल्यान विजय आनी रोहनाचें वाजलें. स्पीकर सर, म्हजो 2 क्वेश्चन आहा. एक, कोलवा कोणाक दिली? दुसरी, कोल्टेडॅक कोणाक दिली? कोल्टेडॅकाक कितली एरिया आशिल्ली आनी कितले पयशांक दिली? स्पीकर सर, कोलवाची प्रॉपर्टी विच इज टॉकिंग अबाउट, ती रेजिडेंसी स्पीकर सर वी हॅव टेकन अंडर प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट मोड विच हॅज बीन डेव्हलप, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर बेसिस. कितले पयशांक? टोटल UCF अपफ्रंट कन्सेशन फी स्पीकर सर तांणी दिल्या ती 19.78 crores plus 5% of revenue share on the gross turnover which will be there for the 2 terms of 30 years each. दुसरी खंयची जाय? कोल्टेडॅक. People of Panjim were of the opinion that थंय कांयच हाय रायज येवचे न्ही, बिल्डींग येवची न्ही, 6 मजले येवचे न्ही, कांयच जावचे न्ही, आसा तशेंच चलोवचें म्हणून हे तांची मागणी आशिल्ली. ही मागणी तांची घेवन वी एन्श्योर दॅट द प्लेस कीपिंग रिस्टोरिंग द सेम थिंग्स विदाउट हॅव्हिंग अ हाय रायज बिल्डिंग, विदाउट एनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ गोईंग अप, वी विल एन्श्योर दॅट द प्लेस इन सिमिलर मॅनर विल बी डन रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल. वेर द चीफ मिनिस्टर इंटरव्यून एंड सेड की आसा तशेंच आसूं न्ही म्हणून. आणि CBC कित्याक लागता? CBC 100% जातलेच ते. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बट पुटिंग दॅट CBC हियर. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम आवर हॉनरेबल MLA who's put it up, CBC हांगा कित्याक लागता? ऑन वॉट? स्पीकर सर, प्रोसिजर CBC सगळ्याक लागता. आम्ही प्रोसिजर सांगचे म्हाका CBC लागना. बायपास एनी प्रोसिजर स्पीकर सर? सुदिनान सांगचे CBC लागना म्हणून. ऑल टेंडर्स कम अंडर CBC. वी आर इन प्रोसिजर. ऑल टेंडर्स कम अंडर CBC. देयर आर CBC गाइडलाइंस. स्पीकर सर, एव्हरी प्रोसिजर एस्पेक्ट आम्ही करूनच, whether it is law CM फाइल कॉल करची. whether it is law department, बरं, मला एक स्टेटमेंट द्या तुम्ही स्पीकर सर की CBC गाइडलाइन तुमका लागना म्हणून. CBC गाइडलाइन्स कशा लागतात सांग मरे. स्पीकर सर, CBC गाइडलाइन लागता कशा? सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाची गाइडलाइन्स गोंया ऍप्लिकेबल ना म्हणून तुम्ही बाय सांगचे. प्रोसिजर when we are doing, it is not a question of one. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपावयल्यान पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाण जालें. मोपावयल्यान आंतरराष्ट्रीय उड्डाण करपी एर इंडिया पयली फ्लायट. लंडन गॅटविकाक पॅसेंजर घेवन फ्लायटीचे टेक ऑफ. सप्तकांत 3 फावटी फ्लायट. मजगतीं 2 सप्टेंबरा सावन इंडिगोची फ्लायट मोपा ते अबुधाबी वचपाच्या तयारेंत. बीबीसीच्या वादग्रस्त मोदी डॉक्युमेंटरी वयल्यान विधानसभेत बोवाळ. विरोधकांच्या सरकाराचेर फार. आयज तांकां फाल्यां तुमकां. विजयाचो पत्रकारांक सल्लो. ताणें खंय डॉक्युमेंटरी बंदी आदी पळयल्या. थाराव लोकशाय विरोधी, देशविरोधी म्हणून काँग्रेसीची टिका. डॉक्युमेंटरी काडटल्यांचेर कारवाय करपाचो थाराव घेवन केंद्राक धाडचो म्हणून आमदार दाजीचो थाराव पास. स्पीकर सर, हांगा थोड्यांचे अजून ते कॉलोनियल मायंडसेट अजून आसा. आणि त्या खातीरूच हो सगळो बोवाळ. आमचो पंतप्रधानांक
डिफेम करता ताजे कोणाक परवा ना तें कांय परवा ना पूण BBC फाटल्यान सगळे उबे रावपाक उठल्या कित्या खातीर कोणूय सपोज आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें नांव घाण करता जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमी नागरीक म्हणून निशेध करपाचो गरज आसा आनी त्या खातीर तांचें कर्तव्य आशिल्लें. म्हाका दिसता की आज ही BBC जी आसा हांव जाल्यार म्हणपी ही भ्रश्ट बकवास कॉर्पोरेशन म्हणून. A question was asked. A sub judice sui asa. I will give you that number. The matter is writ petition civil number 116 of 2023, Manohar Lal Sharma versus Union of India, matters pending before Supreme Court. So the matter should not have been brought. आनी हे रिपोर्टरांक सांगूंक सोदता हांव आयज जर हे BBC आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हण आहा ते सिमितरेचेर बरयल्लें आसता आयज जर BBC जाल्यार फाल्यां सगळें तुमकां आहा ही डॉक्युमेंटरी हांवें पळयल्या आनी जानेवारीन पळयल्ली बॅन करतकच बॅन करचे पयलीं ते सगळें हांव शिकून आयलां. जाल्यार आमी पार्टी फर्स्ट न्ही कदाचित थोड्या जाणांक आसत पार्टी फर्स्ट. फॉर मी राष्ट्र प्रथम द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव ह्याच तत्वाचेर आमी राजकारण करता आनी तेच सांगपा खातीर मान्य प्रधानमंत्री जर ह्या देशाचो आज तो देशाचो प्रधानमंत्री आसा. आज कोणाक अशा पद्दतीत बॅन केला कोणाक अशा पद्दतीत आडयला सगळ्यांक फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुसार प्रत्येक जण आपण प्रत्येक हेजेर उलोवपाचोय रायट आसा. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Morning Mantra. Happy heart, healthy life. भायली गाडी दिसली काय आडाय असले प्रकार बंद जावंक जाय म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन उलयला. परवरी आनी मेर्शे सर्कलार AI सिस्टम आसतना अटल सेतू कडेन पुलीस कित्याक रावतात काय म्हणून प्रस्न. पर्यटनाच्या नजरेन ह्यो गजाली खंय पळोवंक जाय. टॅक्नॉलॉजीचो वापर जावचो टुरिस्टांक त्रास जावंक जायना. रोहनान टुरिस्टांची वकिली केली. परवरे आणि मेर्शे सर्कलार AI सिस्टम असताना अटल सेतू कडेन पुलीस कित्याक रावतात काय म्हणून पर्यटन मंत्र्याचो प्रश्न. परवरी आणि मेर्शे सर्कला कडेन जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेराज आसा जाल्यार पुलिसेचो रोल कितें अटल सेतू कडेन रावपाचो काय म्हणून. सो देर आर कन्सर्न्स वीच नीड टू बी लुक्ड एट कित्याक फॉर अ मीगर फायन कलेक्शन वी आर अगेन स्पेंडिंग मनी टू एन्श्योर दॅट गुड टुरिस्ट कम इन. टेक्नॉलॉजी वापरपाक जाय. टुरिस्टांक त्रास जावंक जायना. भायली गाडी दिसताच आडोवपाचे प्रकार बंद जावपाक जाय. फॉर अस इट इज इम्पॉर्टंट की वायलेशन करता तो खंयचोय आसूं गोंयकार आसूं बायलो आसूं ताका ट्रॅफिक पुलीस हॅव टू डील वीथ. At the same time, when they are moving to technology and automation from the normal part, it is up to them to ensure to use technology and less harassment to the public by stopping them. So tourist असू नाल्यार गोंयकार असू वायलेशन करता अवश्य धरात आणि फायन मारात पूण नॉर्मल भायली गाडी म्हणून आडोवपाची बंद जावपाची. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. मडगांव रवींद्र भवनात कार्यावळी खातीर हॉल बूक केला आसतना राजकी पक्षाची कार्यावळ म्हणून आयत्या वेळार प्रवेश दिवना म्हणून RG मिडिया मुखार. RGच्या युथ विंगाच्या उक्तावणाची कार्यावळ जावपाची आशिल्ली. रवींद्र भवनात BJP सरकाराच्यो कार्यावळी जातात तेन्ना कायदे लागना. RGकूच कित्याक काय म्हणून RG मनोजाचो प्रस्न. हांगा येवन तांकां फुकट आमी हांगा कितें फंक्शन केल्ल्या भशेन तेंच्यांनी केलां. जर तांकां सांगपाचें आशिल्लें की पॉलिटिकल पार्टीज जर हांगा करूंक शकना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां जेन्ना रेजिस्टर करपाक गेल्ले तेन्ना आमकां रुल्स हांगा हाडून दाखोवंक जाय आशिल्ले. आमी 10 तारखेक हिंगा हांव आनी तशेंच तेवतीन सरेन आमी हिंगा ऑलरेडी बुकींग केलोलें हॉलाचें. पेमेंटूय केल्लो सगळें जाल्लें आनी त्या टायमार आमकां कांय रुल्स एंड रेगुलेशन्स कांय आमकां प्रोड्यूस करूं ना जेन्ना आमी हे हॉल बुकिंगा आयले तेन्ना. आमी हांगा आमगेले युथ विंगा आमी सगळे हे करपाक आलोले सगळे आमचे इनॉग्रल फंक्शन आसलें युथ विंगाचें. गोंयान आनी आसात ह्या रवींद्र भवनांनी BJP जी पॉलिटिकल पार्टी BJP आसा जी आयज सरकारान ना तेंचे इव्हेंट जाता. जेन्ना हो कायदो आसा जाल्यार ते आमकां कायदो आयज दाखयता की पॉलिटिकल पार्टींक इव्हेंट करपाक मेळना म्हणून. जाल्यार हो कायदो BJPक कित्याक लागना. गोंयांत पावसान 75 गाठली. आतां मेरेन 76 इंच पावस. सरासरी परस 18% मायज. धरणां 70 पार. चाळावली म्हैसाळ उपाट. आमठणे गावणे काठार. उटंगरान पेडणे केप्यां चडशे रस्ते उदकापोना. पारोडे पुलार वर्सा प्रमाण उदक चडलें.
गोंय कारवार हायवेचेर झाडां हायवे ब्लॉक वेधशाळेन 4 दीस येलो अलर्ट दिला तितलीच मातशी थाकाय. चांदेर पेडण्यां रस्तो उदकावपना 4 गांवांचो शहरा वांगडा संपर्क तुटलो. कडशी मोपा हांगा साकवा वयल्यान उदक. कडशी मोपा हांगा एक ल्हान ब्रिज आसा ते ब्रिजा वयल्यान लोक ये वच करतात पूण तांकां खंय तरी ते ब्रिज ल्हान आसल्या कारणान ब्रिजा वयल्यान उदक वयता सो तांकां आयज खूब प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा आनी गेल्या 5 ते 6 वर्सां जाले हेचेर लोक सांगीत आसा पूण हेचेर कोणीच लक्ष दिल्लेलें ना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. केपें पावसाचे सावार रस्ते उदकापना. हेवी रेन जाल्ले कारणान पारोडा रोड आनी पाड्डे ब्रिज सबमर्ज जाल्ले आसा आनी आमी ट्रॅफिक चांदूरच्यान डायवर्ट केल्ले आसा फ्रॉम चांदूर टू केप्यां गुडये वयल्यान. मडगांव कारवार हायवेर झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो पुराय ब्लॉक. डॅमेज काय जावना रस्तो ब्लॉक जालो ना आनी लायटी वायरीचे पडले इतल्या आनी काय जालें. दोडामार्ग पर्ये रस्त्यार झाड कोसळ्ळ्यान रस्तो ब्लॉक लायटीचे खांबे रस्त्यार. नमस्कार, हांव सद्या आसा पर्याच्यान दोडामार्गाच्या रस्त्यार. पळयता आसल्यार फाटसून एक व्हडलेंशें झाड पडलेलें आहा आनी रस्त्याच्या मदोमद पडल्या कारणान येरादारी जी आसा जी गोंयान कामाक येता महाराष्ट्रांतल्यान ती ह्याच रस्त्यातून परत गोंय महाराष्ट्रान वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत अटल सेतू नागरी पुरवण खातें पणजे स्मार्ट सिटी अशी कितलेशे स्कॅम चल्लां ताचेर कोण आवाज काडिना. बहुजन फुडाऱ्याक सोंपोवपाक आयज सगळे विधानसभेत आमदार मंत्री गोविंद गावडे आड उलयतात म्हणून पिर्योळ प्रगती मंचाचो आरोप. कला अकादमीचे कोसळ्ळात ते खंय पोन्ने स्ट्रक्चर. गोविंदान कांयच स्कॅम करूं ना. प्रगती मंच खंय ताच्या फाटल्यान उबे. आयज ताका तेंको दाखोवंक फार्मागुडये मंचाची सभा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फोंड्या मागीर मडगांव म्युनिसिपालिटी तशें राजीव कला मंडीर आमचो मांडवी पूल हेजेर कोणूच उलयना. पूण आतां हे आमचो गोविंद गावडे सराचेर कितें तरी हेजे आरोप करता हेजे फाटल्यान कितें तरी पळयतात की फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं अशी घटना खुबश्यो घडलेल्यो आसा. कालच सकाळी खंयसर तरी पंप हाऊस जे आसले ते कोसळ्ळे. अश्यो खुबश्यो घटना फाटल्या इतिहासान आमी पळयतात जाल्ले आसा. पूण जेन्ना ह्यो घटना थंय घडल्यो तेन्ना कोणीच तेजेर आवाज उठयलो ना की कोणाकूच खंयच्याच मंत्र्याक किंवा खंयच्याच आमदाराक कोणाकूच टिका तेजेर केली ना. पूण आयज जेन्ना हो कला अकादमीचो ओपन ऑडिटोरियम जो स्लॅब जो आयज कोसळ्ळो जो एक फॅब्रिकेशन स्लॅब आशिल्लो तो म्हाका दिसता तो फॅब्रिकेशन केल्ल्या कारणान भितूरले सगळे जे तेजे ते स्टील आसले ते रस्टिंग जावन तो पडलो आसतलो. हेका म्हाका दिसता गोविंद गावडे जबाबदार धरप जे सामकें चुकीचें. खुबशे केसी घडटा. आयज तुमी येदे व्हडले डेव्हलपमेंट जाता येदे व्हडले ब्रिज बांदलेले आसा. त्या ब्रिजाचें काम रोखडेंच इनोग्रेशन करून परत केल्लें आसा. डबल टिबल खर्च जाता पूण तेजेर खंयचोच मिनिस्टर उलयना तेजेर कोणूच काय उलयना. जेन्ना एक आमदार एक मिनिस्टर इतलें बरें काम करता जाल्यार ताका संपूर्ण जे विरोधक आसा जावं आयज जे रुलिंगेन आसा तेंचे कडेन आपली कामां जे आपले खाती दिली ती सांगोवपाक जायना जावं त्या खात्यांतली कामां करपाक जायना ते लोक आयज खंय तरी मिनिस्टराक टार्गेट करता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाइट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.